रोमाच्या सेनेटाचो अधिकारी ग्रेस युफेमियन आनी ताचे पतीन आगले हांचो एकलोच पूत सान अलेक्सियस 5 शतमानांत रोमांतच शिकलो. दुबळ्यांक वांटल्ली ग्रेस काय सदांच आमचे लागींच उरता आनी आमी करचे दान धर्म सर्गींच्या रासांत एक दिर्वेपून जावंक शकता आनी वर्तो प्रतिफळ आमकां लाभता म्हणले वडिलांनी करच्या दान धर्मा वरवीं तो शिकलो. ल्हानपणारस कश्टांत आसल्यांक तो पावतलो आनी आपणांत हावन कुमक घेतले आपले हितचिंतक म्हण तो चिंतलो. सडीत उत्तीम आनी दैवीक कितें आसा तें होगडावंक संवसारी मान कारण जायत म्हणल्या भियान ताणें संवसाराचो त्याग करूंक निर्धार केलो. ताच्या काजाराचे राती दैवीक प्रेरणान भरून आनी ताचे होकलेचे परवणगेन गुटान रोमांतावन तो निकाळ्ळो आनी पयशिल्ल्या उदेंतीच्या एडेसाक पैण करून गेलो आनी ताणें हाडले सगळे ताणें दुबळ्यांक वांटले. एक दीस मरयेचे इमाजीन ताचे बागीवनपण लोकांक परगटले आनी ताका देवाचो मनीसपण आपयले. आतां तो आपल्या घरा फाटीं गेलो पूण बापाय ताका वळखलो ना. एका भिकाऱ्या बरी ताका घेवन ताका एक काम दिलें. माळयेच्या मेटाबंदा ताका रावूंक दिलें. 17 वर्सांभर कोणाकी वळख दाखयनासता ताच्याच बापायची होकलेची आनी गुलामांची खेळकुळां सोंसणिकायेन सोंसून रावलो. 5 शतमानाचे सुरवेर तो मरण पावलो आनी एडेसांत ताका निखेपिलो.